गिरी व्हाळाच्या कामांक खंय 49 लाख रुपया कड्डिले. व्हाळ खंय दिसच ना. सर्वे वाडा येथील मंगलाचारीचे घर ते शेतमार्ग महादेव नाईक घरापर्यंत नाल्याची सुधारणा 49 लॅक्स. म्हणजे किती मीटर जमीन असतले? नाला खंयचो? सर्वे वाडा म्हणजे 100 मीटर तरी असतलो. माहीत असतो 100 न्हू, ऑलमोस्ट एक 300 मीटर हा, 300 350. आणि हेका 49 लॅक्स मोडल्या म्हणजे दाखयला. ही कामात जाऊन हांगासर कितें दिसत ना. हांगा व्हाळ दिसत ना. फाटलो एक व्हाळ आसा, वो फाटलो व्हाळूय त्यांच्या मॅनिफेस्टोन आणि WRTच्या हितून दिसता इज ऑफ 53 लॅक्स. आता हे 50 लाख तुम्ही मुद्दम त्या व्हाळा तुम्ही वचून पळया, तर व्हाळाचे अजिबात ताका टचूय केल्लो ना. ते पळोवपाक जाय बाबा ते पयशे खंय गेले पळय ते. आता हे काम WRTचें जाल्लें आसा. जे रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन तेंच्यांनी केल्लें आसा, ह्या रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन पावस पडटकूच हांगासर लोकांक अक्षरशः जे सायडीक पेवमेंट आहा पेवमेंटाच्या वयल्यान वयचें पडटा. मोटरसायकलिस्ट तितूनच्यान वचना, गाडयेकार रोखड वता तितूनच्यान वयता, पण मोटरसायकलिस्ट पेवमेंट जे केला पळय त्या पेवमेंटाच्या वयल्यानच्यान आपली मोटरसायकल घेवन वयता. कित्याक हांगासर प्रॉपर हेंचें कितेंच जाल्लें ना. 14.5 लाखांच्या बांदाचे पयशे गेले खंय बानूच दिसना. फर्स्ट वो नंबर 6 आसा पळय वो गिरी येते उदय पार्सेकर. कितें पळय सर्वेगिरी उदय पार्सेकर शेती ते महादेव नाईक 14 लॅक्साचें काम आसा हें. वो बांद तो पळय वो बांद वो बांद वो मुद्दा पळय ह्या बांदाक घेतले हां हे चलना येता पळय एका 14 लाख म्हणल्या 14.5 लाख जे तेज्या मॅनिफेस्टोन दिसलेलें. आणि ह्या मॅनिफेस्टोन त्या कामाची किंमत असली 14.5 लाख. आता तुम्ही जर असं पळय बांद पळयशात जाल्यार तुमकां 14.5 लाख हांगासर गेल्या काय कोणाच्या बोल्सान गेल्या तुमकां दिसतलें. GTDCचे 12 भाग खंय BJPंतल्याच एकल्याच्या घरात आसात. जो प्रेस कॉन्फरन्सात दिसा बसलेले पळय तितूनचे 31 जाण बसलेले. प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पळय तेका 31 जाण बसलेले पळय तितूनचे एकल्याच्या घरान 12 बेंचीस आसा GTDCचे. जे हांवें तेंच्या ऑफिसाक सांगलें बाबा ते काडून दवरपाक सायडीक लिपोवपाक तरी लाय. ते बेंच तुम्ही घरा कडेन दवरल्या पळय हे बेंच थोडे लिपोवन तरी दवरात, नाल्यार तेजेर कितें हाडून चुट्टा मल्ला तरी घालात, नाल्यार घरा फाटल्यान धरून दवरात. कित्याक तो आमी जेन्ना भोंवताले पळय हेका कितें वर्कसाक पळोवंक भोंवताले पळय तेन्ना ते बेंच GTDCचे म्हणून बेंच सारकें थंय दिसता. आता तुम्ही बेंचाच्या पत्तान तुम्ही हाडून सगळे घरा कडेन तुमचे स्टोर केल्ले आसा. आता हे लोकांक जेन्ना दिवपाक जाय ही सुविधा लोकांक दिवपाक जाय ही यांच्या घरा कडेन आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.